आधीच दुखत तितून 13वो म्हयनो अशी एक म्हण आसा. केरी पेडण्याचे घोषित प्रकल्प हे म्हणीचे याद करून दिता. केरी दर्या वेळार खंय राखणे वणत येवपाची आसा. ते भायर हांगा 5 गार्डनां उबारतले अशें मांद्रेच्या आमदारान सांगला. पूण ती सांबाळटलो कोण हो प्रश्न केरकारांक सतोवपाक लागला. कित्याक तर 2016त उबारलेले गार्डन सरकाराक सांबाळपाक जमले ना. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. हांव आतां ज्या जाग्यार आसा तो हो केरीचो बीच आनी एक काळ असो आसलेलो की हो जो ह्या जो बिचार हे जे सी इरोजन जाता सँड इरोजन जाता तेका लागून जे हे ट्यूब्स घातलेले आसा पळय ते कित्या खातीर तर हे उदक आहा ते गांवांत वयताले आनी तेच्या खातीर हे घातलेले. आतां हे कितें केलां हेंच्यांनी की तेन्ना हे इतल्या मेरेन घातलां आनी फुडें घालूंक ना. तेका लागून कितें जालें उदक हांगाच आडवता पूण फुडें सगळें गांवांत वयता. परिस्थिती आसा की तेन्ना म्हाज्या फाटल्यान जे आतां हे लोक उबे रावला ते आजोबा गार्डन म्हूण केल्लेले. आतां सरकारान कितलेशेच कोटी मोडलेले हांगा आनी WRD मिनिस्टर तेन्ना दयानंद मांद्रेकर आनी CM पार्सेकर सर आसलेले तेन्ना हे गार्डन बी केल्लेले. पूण हे गार्डन तितले तेंच्या पुरतीच उरले आनी ते गेल्या उपरांत हे गार्डनय गेले. कारण आतां आमकां अशें कळ्ळां की तेचें मेंटेनन्स आहा तो मेंटेनन्स करपाक खंय प्रोविजन कांयच नासलेलें. आनी आतां जीत आरोलकर जो MLA मांद्रे आसा तेणी आतां परत सांगलेलें आसा की हांगासर आतां 5 गार्डनां जातलीं. आतां प्रश्न येता तो मेंटेनन्स कोण करतलो काय आदी केल्ले तशेंच जालें. पळय आतां ही 5 गार्डनां मार्च पर्यंत कंप्लीट जातली. पण शेक ओनरांचो प्रॉब्लम आसा की मे बी आनी 2 म्हयने लेटय जावं शकता आनी तेंच्यांनी आपली भंय उक्तायल्लो आसा की हे जर हांगा रिटेनिंग वॉल जाले जाल्यार हो बीच वयतलो. आनी खरें आसा बीच जर सांबाळपाक जाय जाल्यार ही रिटेनिंग वॉल घालून फायदो ना. आतां कशें कितें टॅकल करता हे पळोवपाक जाय. आमचो प्रॉब्लम असो आहा की आतां ज्या जाग्यार हे टेट्रापॉट घातल्या थंय आतां शेक घेतले सेम सिच्युएशन टेट्रापॉट जाल्यार आमचें फावंडेशन जाय न्हू शेक घालपाक ते उरचें ना. ते शेक कशें घालपाचें हो प्रॉब्लम. आमी गव्हर्मेंटाक पयशे भरतले मागीर शेक काम थंय चालू जालें जाल्यार आमकां कितें तरी गव्हर्मेंटाक हेल्प करपाचें. आनी आमदारान कितें आमदारान सांगलां की आमी हे करता सॉल्व करता म्हणून. हांगासर आयज ट्रान्सफॉर्मराचो इनॉग्रेशन केल्लें आसा. टोटल कॉस्ट तेची 10,85,000 आनी खूब तेंप जालो स्थानिकांचे तशें पंचायतीचे डिमांड आसलो रिक्वेस्ट आसलो की हांगासर ट्रान्सफॉर्मर बेगीन घालचो. ताका लागून आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बऱ्यापैकी काम करून ट्रान्सफॉर्मर आतांच आमी जो स्ट्रीट लायट पारशे मांद्रे रोडार केला तो तेचो कॉस्ट 12,10,000 आहलो. सो दोनूय हे शॉर्ट टायमाचेर डिपार्टमेंटान बेगिनात केल्या बद्दल तेंचे धन्यवाद दिता. मांद्रे सबस्टेशन फाटल्या म्हयन्यान जावपाचें आसलें कितें जालें? मांद्रे सबस्टेशन ऑलरेडी तेचें ब्युटिफिकेशन आनी थोडेशें काम उरलां. सो बाय नेक्स्ट मंथ ते कंप्लीट जाता तेजे एश्युरन्सूय घेतला आनी सायड बाय सायड आमी तेंचे कडल्यान टायम टू टायम इन्स्पेक्शनूय करतात आनी डिटेल्सूय घेतात. सो नेक्स्ट मंथ मेरेन ते स्टार्ट जातले. चवथी पयली 17 कोटीचो प्रकल्प हांगा जावपाचो आसा. पूण तो सुरू जावचे आदी थळाव्यांच्यो समस्या जाग्यार पडपाक जाय. राखणे वणत शेकवाल्यांचो अडचणी लोकांक जाय आशिल्ल्यो वाटो असे प्रश्न आसात. हांगचे ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा. 5 गार्डनां येतात. एकूण प्रकल्पाची आनी चलिल्ले तयारीची जीत आरोलकारान म्हायती दिली. आमी केरी जे आमी NTC एरोजन प्रोजेक्ट जो आहा जो 17 कोटीचो लास्ट टायम आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी सुरवातूय केले. ते आमचे टेट्रापॉट्स तेंच्यांनी इन्सुले महाराष्ट्रात थंयसर मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट केलां करपाक आनी आतां हाडून तेंच्यांनी हांगासर कामूय सुरवात केल्ली आहा. आतां इशू आहलो शेतकारांचो. सो ते काम करतना शेतकारांक तेंचो बिझनस ना हार्म जाता तांकां ना त्रास जाता तो कसो वाचोवप तेचेर इशू आहलो. तो प्रॉब्लम जालो. परत एक्सेस तांकां सकयल देवपाक स्टेप्स करपाक जाय ते तांकां जाय तशे स्टेप्स करून डिपार्टमेंटान दिता म्हटलां. मेजर दुसरे इशू आहा तो हांगासर हे जाल्या उपरांत एंटायर प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत जो ब्युटिफिकेशन पार्ट आहा गार्डनाचो तो 5 गार्डनां धाकटी आमी हे हांगासर घेतल्या. 5ूय डिफरंट एज कॅटेगरी घेतल्या. सो एक सिनियर सिटीजनांक बसपा खातीर, एक यंगस्टरांक ओपन एअर जीम, परत धाकट्या भुरग्यांक खेळपा खातीर एक
त्यांचे पाक कसे बारीकशे. सो 5 भाशेचे डिफरंट हेतून आम्ही गार्डन्स घेतलेले आहात. सो ते प्लॅन आउट स्टार्ट केला. आम्ही पर्सनल आमचो कन्सल्टंट घातला जो प्लॅन आमकां रेडी करून दितलो. स्थानिक पंचायत आनी स्थानिक नागरीक सगळे आमचे नागरीक आहात केरी गांवचे तांकां घेवन गार्डनाचेर कितें परत करेक्शन करपाक जाय, कितें आनीक तांकां इनपुट्स तेंचे आहात ते इम्प्लिमेंट करून तो गार्डनाचें प्लॅनिंग आमी सुरवात करता. आता टोटल कितलो खर्च जाला हे? टोटल 17 crores हेचो टोटल कॉस्ट, इन्क्लुडींग आमी तेतून गार्डनूय तेतून इन्क्लूड करतले. सो कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी सांगला आमी जो 17 कोटीन हे गार्डनूय आमकां हांगासर हे 5 जाय म्हणून. ऑलरेडी आमी तांकां फायलूय मूव केला तेंच्यांनी. सो डेली वेजीस स्टाफ हांगासर स्थानिकूच कोणाक 2 जाणांक हांगासर काम मेळटलें आनी ते हांगासर मेंटेनन्स म्हणटा ते तेंच्या WND डेली वेजीचेर काम करता. सो फुडें जेन्ना हे गार्डन रेडी जातलें मेंटेनन्स हे आमी प्रोविजन घेतलेलें आहा केल्लें. केन्ना कंप्लीट जातलें काम? मार्च 31. पूण मार्च 31 पूण आमी आनीक 2-3 म्हयने धरयात फुडें, कित्याक शेतकारांचो तेंचो बिझनस आहा, तांकांय मातशें सेफ करचें पडटलें. सो 1-2 म्हयने मार्च 31 ताका डेड पॉयंट दिला, पूण 1-2 म्हयने फुडें फाटीं जावं शकता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.